येवकार तुमकां. जशे परी आमी सांगले की आमी आतां वाटेर गोंया सावन स्पेशली फादरीक मेळपाक येयल्या. जो फादर पात्रिसियो आमच्या बेसिलिकान ओल्ड गोवान आसलो. 16 वर्सां ताणें थिंगसर सर्वीस केली आनी आमी देवाची सेवा केली. आनी तसोच आयज तो ह्या गांवांत आयला. ताच्या तोंडांतल्यान आमी आयकुया. खरेंच लोकांक मिस जाता फादर. वेलकम टू यू. आनी वॉट यू हॅव टू से रिगार्डींग युअर स्टे हियर, कमींग, लिव्हिंग गोवा एंड कमींग हियर. पयले सुवातेर हांव देवाक कारगान दिता, कित्याक 16 वर्सां म्हाका देवान थंयसर दवरून म्हजें सगळें ताणें इतलो वावर केलो की खरेपणी म्हाका बरें दिसलेलें आसा, कित्याक ताणें म्हाका वापरलो म्हणून. आनी आतां ताका आनिकूय वापरूंक जाय म्हणून म्हाका ताणें हांगसर हाडला. ह्या खंयच्या गांवांत आतां हांव बेलगांव आसा. बेलगांव म्हणजे आमचो गांव हो पळय आसा ताका सुसनाहाटी म्हणटा. खानापूर सावन बेलगांव वयता तेन्ना मोदेका देसूर म्हणून आसा. देसूरच्यान भितर येवंक जाय. आदीं आमचे कडेन हांगसर खूब जागो आसलेलो. आतां थोडो जागो आमचो गेलेलो आसा आनी थंयसर गॉल्फ कोर्स आयलेलो आसा. आनी माद्रीचें थंयसर एक रेतीरचें घर आयिल्लें ज्ञान निकेतन म्हणून. हांगसर हांवें खूब वर्सां काडलें, 10 वर्सां काडलेलीं आसा. पयलो ओल्ड गोंयच्या पयलीं पयलो हांव जॉयन जालां तेन्ना 75 वर्सां 1975 तेन्ना हांव नॉवीस आसलेलो. आनी 19 वर्साचो आसतना हांगसर पावलो. 1 वर्स हांगसर काडल्या उपरांत हांव बोमाय गेलो. पूण हें घर म्हाका एकदम म्हत्वाचें, कित्याक हांगसर म्हजो जल्म ह्या रिलिजियस म्हत्वाच्या जिवितान घडोवन आयलेलो आसा. आनी फुडें म्हणून तूं बोमाय ताचें कंटिन्युएशन जालें. तर हांगसर मागीर म्हाका पोत्तून जेन्ना आमी हें घर बंद केल्लें आमी गेल्या उपरांत 76 वर्सां तेन्ना आमी तें पोत्तून उक्तें केलें. 90 वर्सां आमी 2 वर्सां हांगसर काडलीं. हांगसर आदारी म्हणून नॉवीस मास्टर म्हणून आमचे 9 शिश्यालय आसा. तर थंयसर 2 वर्सां काडल्या उपरांत ते म्हणूंक लागले बरें आतां असलेंच तुवें फॉर्मेशन दिवंक जाय. ताका लागून म्हाका भायर धाडलो. हांवें 5 वर्सां काडलीं रोमाक आनी अमेरिकाक. मागीर पोत्तून हांगसर आयलो आनी 7 वर्सां काडिल्ल्या उपरांत गोंय आयलो. गोंय म्हाका थोड्या वर्सांनी 4 वर्सांनी मागीर हांव बेसिलिकान आशिल्लो 16 वर्सां. आतां पोत्तून म्हाका हांगसर धाडला. कित्याक लागून धाडला? कित्याक म्हाका खूब अणभव आसा देवाचो. देवान कशे भाशेन म्हाका वापरलेलो आसा ते आमकां सांतिना सान स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस एका म्हयन्याचे ताणें शिकयल्लें आसा. पूण आमचें जिवीत सगळें जेजूचेर आदारलेलें आसा. तो आमचो मूळ आनी त्या मुळांतल्यान आमचें सगळें तो घडोवन हाडटा. कित्याक तोच आमचें सगळें फुलां आनी फळां दिता आनी हे भाशेन लोकांक तो आकर्शीत आपणाची करता. तर हांगसर म्हजें आतां काम स्टार्ट जातलें. कितें काम आहा कितें स्पेशली कितें अशें कितें वय म्हणून ह्या हांगसर 2 भाग आसात. एक म्हणजे 9 शिशालय नवेशेक आनी दुसरो भाग जो आसा तो रेतीराचो भाग. आतां आमचे कडेन रितीर पळय आसतात ते थोडे वेगळे तरेचे रितीर आसात. ओगेपणाचे रितीर आसात आनी जे स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस आसा त्या प्रमाणे आमच्यान करूंक जाता. 8 दिसांक 10 दिसांक ओ एका म्हयन्याक. पूण म्हाका दुसरे रितीर करूंक जाय, कित्याक आमचो गोंयचो लोक ह्या भागांत आयलो की ना तांकां एकदम बरें लागतलें. कित्याक हांगसर AC वातावरण आसा. आमचो टेम्परेचर हांगसर 24 ओ 20 पर्यंत जाता, केन्ना 19 पर्यंत जाता सांजेचो. आनी ह्या दिसांनी थंडायेचे दीस आसा एकदम म्हणून सगळ्या जाणांक आवडटलें. दुसरे भाशेन म्हणजे हांगसर हांवें अशें येवजिल्लें पूण देवाक जाय पळय तशें जावं ना. शुक्राराचो लोकांक काडपाक आनी म्हणून तूं एक सांज हांगसर काडल्या उपरांत दुसरे दिसा मागीर फुल्ली रितीराचो आनी तिसरे दिसा वचपाचें. तांकां सगळ्या जाणांक बेलगांव वचूंक जाय. बेलगांव सगळ्यो वस्ती सवाय मेळटा. शॉपिंग केलें घरा गेलें. 3 दीस मागीर हे भाशेन बरे भाशेन सारून जाता. पूण हें अजून केलां करपाचें आतां करपाचें आसा. कित्याक ह्या वर्स म्हाका सबाटिकल 51 वर्सां जालीं म्हाका संस्थेन 75 ते आतां पर्यंत. म्हणटच आतां म्हाका पयले फावटी अशी रेस्ट दिल्ली आसा. म्हाका जाय पळय तशे भाशेन म्हजें जिवीत फुडें घडोवन हाडचें. हांव कशे भाशेन पळयता म्हजें जिवीत एक यात्रेकार कसो. आनी आतां आमची यात्राच आसा. आतां म्हाका 70 इयर्स भोगता म्हणटच हे भाशेन म्हजें जिवीत हांवें सारूंक जाय देवा बरोबर आनी सगळ्यांक दुसऱ्यांकूय शिकोवंक जाय. तर आतां हांगसर हांव आयल्या उपरांत हे भाशेन करतलो पूण आजून स्टार्ट जावना.
यात्रेकार म्हणटा हांव दुसऱ्याशी वचोन थंयसर कितें घडटा तें सगळें आत्मसात करून मागीर तें हांव दुसऱ्यांकूय दिवन वता. पूण हें सगळें देवच घडून हाडटलो. हांव फकत वेतां उदार काळजान मनान आनी तो मागीर सगळें बाकीचें करून घेतलो. जशे भशेन ताका म्हाका ह्या भागांत वापरूंक जाय ते भशेन तो वापरता. आतां म्हाका आमचो फादर सांगता खूब लोक रावता एका म्हयन्याचो रितीर करता. म्हणजे सेमिनरिस्ट आसात, वेगवेगळे सेमिनरीज आसतात, दुसरे संस्थेचे सेमिनरीज आसात, माद्री आसा, तांकां म्हयन्याचो रितीर करूंक जाय. म्हयन्याचो रितीर म्हणजे बरो पडप खूब दीस हांगसर ओगेपणान सारचें पडटा आनी खूब बरो मागणें करूंक जाय, तांकां कंपनीमेंट करूंक जाय. तर हे भाशेन तें घडटलें म्हणटा. तर म्हाका एकदम उर्बा आसा ह्या कामांत वावर करपाक. कित्याक आदीं हांव करतालो, मागीर बजिलिकांत आयले उपरांत थंयसरूच भाशेन वावर केलो आनी आतां परतून हांव स्टार्ट करता. अदीं म्हटल्यार लोकूय मातसो दुखेस्त जालो की तुमचे सदांच सकाळचे रोजार मागणे जाताले मीस जाताले ते लोकांक मेवना. तर हाजेर कितें हांवें येवजिल्लें की हांव थंयसर सोडल्या उपरांत रोखडोच स्टार्ट करतलो म्हणून. पूण स्टार्ट करूंक जावंक ना, कित्याक वातावरण मातसो तितलो कंड्युसीव ना. आतां म्हाका पळोवंक जाय नॅटवर्क खंयसर मेळटा, कशे भशेन करूंक जाय, एकलोच हांव ऑपरेट करतलो हे भशेन जाता तें. म्हणटच हांव मातसो सोदता आतां, पूण रोखडोच हांव घालूंक सोदतलो मीसमध्ये आनी त्यो सगळे बाकीच्यो वस्तू. ओके, तुम्ही आता रिट्रीटाचें सांगला लोक येतो एकोमोडेशनाचे हे करचे पडटा, ताकाय हिंगाचेर हें आसतली सुविधा आसतली. वय 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 आतां आमच्यान सिंगल तर आमी दरीत जाल्यार 18 मनशांक धरूंक जाता आमच्यान. 18 आनी दोगांक धरीत तर देन इट बिकम्स इनक्रीज सो इट बिकम्स 36. पूण आमच्यान आनिकूय धरूंक जाता, कित्याक थोड्या जाग्यांचेर सुबेज म्हणजे दोगांच जाण आनी पूण 6 जाणां धरूंक जाता. त्या भशेन आमच्यान इनक्रीज करूंक जाता. 50 पर्यंत लोकांक हांगसर रिट्रीट करूंक जाता. पूण मागीर फुडें आमी कॅरिझमॅटीक रिट्रीटाचें चिंतता कशे भशेन तें करूंक जाता पयलीं. पूण हांगसर वातावरण ओगेपणाचो म्हणटच तें मागीर म्हाका दुसरे भशेन करचें पडटलें. पूण आमी पळयता कशें भशेन करूंक. तुका चडांत चड देव बरें करूं, तुवें आमकां तुजो टायम दिलो. तुकाय दिली चड चड. तर हे असले फादर पात्रिसियो, तुमी आतां सगळे खुशाल जाले आसतले पळोवन ताका. तर थोड्याच वेळान थोड्या तेंपान तो येवजिता की हांगासरूय रिट्रीट सेंटर जावचें आनी गोंयच्या लोकांकूय हिंगा येवचें आनी तेची वांटो घेवपाक ह्या रिट्रीटाक. What is the special dish today? Chicken. Oh, wow. Noodles and noodles. तर आमी कपेलान भितर चल्ल्या, जे रिट्रीट सेंटर आतां जावपाचें आसा बेलगांव गोल्फ एरिया.
Welcome to Ecstasy, a place where we have the initial formation of our Jesuits, young boys coming, discerning their vocation in order to experience God. This conducive place always helps them to focus on Christ, who is the center of their life, and also for people who come here to have an experience deeply rooted in Him. Now, how you feel now Father Patricio has given you company over here? How? Yeah, Father Patricio was also part of this entire place many years back, and now he's back. Gives us enriching experience to have him as a director to direct people to find God in all things. Name? Your name, Father? I am Father John Fernandes, the administrator and director of this place. Thank you so much.